sausage que volto tu suwaiba gaita tu kaharchi wakanta maina suryo sangrem dango tu mon kulpesamo बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजूच्या जीवनपणाची ती वट परब आम्ही संभ्रमल्या आणि तो तसो आमच्या काळजांत अजूनही आसा. हेच जिवंत जेजू संगी आमी जिवन आसा आनी कुमगारा मुखांतर ताका आमच्या काळजांत सेवन थोडो वेळ त्याच जिवन जेजू संगी करसूंक आमी हांगासर आयल्या. आमी आमच्या जिणयेंत ताका साक्ष जावन जिवंक जाय. माया मोगाच्या जिणये मरेफात जेजूच्या जिवनपणाक आमी साक्ष जावंक जाय. तर तसो जिवन जेजू आमचो भावार्थ घट करून बरोवचो सोडो आनी माया मोगान जिवंक आमकां तसो आदार दिवं. हे मिसाचें बलिदान आमी भक्तीपणी आनी पवित्रपणी भेटोवच्याक आमची काळजां आमी तयार करया. देवालाचे बोक्सांनी मागया. आमची पातकां वळखून आमी स म्हणुया. हांव पातकी सर्वपुत्र आणि तुमकां भाव भयणीनो मुजुगुण्या उसारून संथाम मनांतसून तोंडांतून सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. होमसो अपराध, होमसो अपराध, होमसो बोड अपराध ह्या पासून भगवंत सदांच संकवार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावों. आमेन. सुमिया काकूट कर, सुमिया Krishna Kakutka, Krishna Kakutka, Sumya Kakutka, Sumya Kakutka. महिमा देवा कुंसर्गी आणि शांतीच्या संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्वपुत्र देवा बाप आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सुमया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुमया देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रत्म्या संगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवीदारा ससनाच्या देवा मनशांक बोक्साणें दिवन परतून तांकां तुजे वेंगेंत घेवचे खातीर जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत तुवें मनशा कडेन नवो खरर स्थापलोय. ह्या खरराचो पास्क परबेंत संभ्रम करूंक तुवें आमकां फावो केलय. ह्या तुज्या मोगाचे देणे आमी भावार्थान वळखत हांव आनी भक्तीन संभ्रम थांव. तेंच आमचे जिणयेचे नवे सालीन परगटूंक आमकां सुबाम करपाची आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतल्या वासाक पेद्रू आनी जुवांव लोकां लागीं उलोवन आसतनाच
प्रधान याजक देवळाचो घरबारी आनी साधुसेव ताचे ससी आयले. ते लोकांक शिकयतले आनी जेजू थंय मेल्ल्याचें पुना जिवंतपण तें प्रगट करतले. देखून तांचेर ते रागान पेटले. तांणी ताका धरले आनी सांज उतरली देखून रात फाल्यां जायसर बंदेन दवरलें. तरी तांचे शिकवण आयकल्ले जायते जण सतमनूंक लागले आनी दादलोचो संख्यो 5,000 जालो. दुसऱ्या दिसा जुदेवाचे फुडारी मलगडे आनी शास्त्री जेरुसलेमांत एकठांय जाले. श्रेष्ठ याजक अन्नास आनी कायपास, जुआंव आनी आल्सेद्रा आनी श्रेष्ठ याजकाच्या घराण्याचे समेस्त तांचे सभेक मेळ्ळे. पेद्रूक आनी जुआंव सभे उजेरी उबें करून तांचो अशें विचार केलो. खंयचे पदवेन वा कोणाच्या नांवान हें तुमी केलें? तवळ पेद्रू पवित्र आत्म्यान बरोवन तांकां सांगूंक लागलो, लोकांच्या फुडाऱ्यानो आनी तुमी मलगड्यानो, एक तोंट्यातय आमी एक दयाळ करणी केली म्हूण तुमी आमची झडटी करतात आनी त्या कोणाच्या पदवेन बरो जालो तें जाणा जावन तुमी सदनां करतात. तर तुमकां समेस्तांक आनी इस्रायलाचे सगळे फर्जेक इतलें आमी कळीत करता. तुमी कुर्सार मरलेल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या नाजारेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचे पदवेन ओ मनीस बरो जावन तुमचे मुखार उबेर जाला म्हूण तुमी जाणा जाया. तुमी बांदप्यांनी उपकारना म्हूण खाण उडयल्लो फातर तो, पूण आतां तो कोरसू जाला मुल्या फातर. ताचे भायर दुसऱ्या कोणाय वरवीं सोडवून मेळूंक साध्य ना. कित्याक आमकां सोडवूंक दिवंक शकतात आसले दुसरें नांव आख्ख्या संवसारांत देवान मनशांक दिलें ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक दिन वसूया, कित्याक तो बरो. ताचे विश्वासी दया ससनांक बाळटा. तर इस्रायल ताका वाकोणून म्हणो, तसो विश्वासी मोग ससनांक बाळटा. सर्वेस्पराचे भक्त करतली म्हणो, तसो विश्वासी मोग ससनांक बाळटा. सर्वेस्पराक जय जय. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलो फातर जालो बांदप्याचो मुलो फातर. आपले सर्वेस्पराचें काम हें पळोवन आमी तटक जाता. दीस वो आयसो सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास आमी पावया. सर्वेस्पराक जय जय. लाभय सर्वेस्परा आमकां मुक्ती, आमचें जिवीत सुम्या कर सुखेस्त. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. सर्वेस्पराच्या घरांत रावन आमी तुका बरें मागता. सर्वेस्परस देव आमचो उजवाड. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्परान केल्लो संतोष उल्हास तर आमी बगया. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शोभवार्ता. महिमा तुका येसुया. उपरांत तिबेरिया सरोवराचे वेळेर जेजू परत्यान एक फावटी आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो. तें अशें घडलें. सिमोन पेद्रू जवळो म्हणटा तो थोमास, गलिल्याच्या काना शाराचो नथानाएल, जिबेदेवाचो पुतू आनी जेजूच्या शिसां भितरले हेर दोग सांगत आसले. सिमोन पेद्रून तांकां म्हळें, हांव मासली पागोवंक वतां. तांणी ताका म्हळें, आमी तुजे सांगाता येता. अशें बायसन ते दोनीर चडले. पूण ते राती तांकां कांय मेळ्ळें ना. दीस उजवाडून येताना जेजू तडीर उबो आसलो. शिसांक मात्र तो जेजू म्हूण कळ्ळें ना. इश्टानो, कांय तरी मासली पडल्या गी म्हणून तांचे लागीं तो विचारूंक लागलो. कांयच ना म्हणून तांणी तांकां जाप दिली.
तुमचें झाड दोनीचे उजवे बगलेक उडोवन पळया तुमकां मेळटली म्हणून ताणें म्हणटस तांणी झाड उडयलें. तवळ मासली इतली पडली थंयच्यान झाड उडोवंक जालें ना. तितल्यार जेजूच्या मोगाच्या शिसान पेद्रू लागीं म्हळें, सोमी सुतो. तो सोमी म्हणून सिमोन पेद्रून आयकतच मासली बगतना कान दवरलेलें वयलें वस्तूर पेंकटाक रेवडावन ताणें सरोवराक उडी मारली. पूण हेरशीस मासल्यांनी भरलेलें झाड ओडीत दोनीचेर पाटी आयलें. थोडी थावन तें चड पयस नातलें, चडणे 200 हाती बर्न जायत. थोडी देंवतस थंय तांणी इंगळ्याचो उजो आनी त्या उज्यार मासली देखली आनी थंय उंडोय आसलो. जेजून तांकां सांगलें, तुमी आत्तां धरलेल्यांतली थोडी मासली हांगा हाडा. देखून सिमोन पेद्रू दोनीर सोडून झाड तडीक ओडून आयलो. झाडांत व्हडल्यो व्हडल्यो मासल्यो आसल्यो, मेजून 153. इतली मासली आसुनूय झाड पिंजूंक नातलें. जेजून तांकां सांगलें, येया आनी जेवा. तूं कोण म्हणून ताका विचारूंक सिसां मदल्या एकल्याकय दैर पावलें ना. तो सोमीस म्हूण तें जाणा जाल्लें. तितल्यार जेजू फुडें सरलो आनी उंडो हातीं घेवन ताणें तांकां दिलो. तेचपरी मासली तांकां दिली. मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जाल्या उपरांत जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडलेलो हे तिसरे फावटी. देवाचें उतर हें वाकली तुका क्रिस्ता. जिवंत जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजूच्या जिवंतपणाची ती व्हड परब, व्हड संभ्रमान आमी संभ्रमले. निजाय की जेजू जिवंत जाला गी, वय खंडीत जावन तो जिवंत जाला. आमी आज हांगासर आसात तर ताका कारण जिवंत जेजू. जर तर आमी आज क्रिस्तांव जावन आसात तर ताका कारण जेजूचें जिवंतपण. जर तर जेजू जिवंत जावंक नातलो, आज आमी हांगासर आसतना आमी क्रिस्तांव जावन आसतना. आमी जाणा जेजू एक नालिसायेचें, लजेचें, कुर्साचें मरण मेलो. आनी ही शिक्षा कोणा पावो जाता? कुणीगराक, पातक्यांक. एक देशद्रोही फाशी दिली तर वा कुणीगरा फाशी दिली तर ताचे उपरांत ताचे विशयी उलयता कोण? सगळे विसरतात. आनी जेजू त्याच स्थितीक पावलो. शास्त्रांनी, फरिजेवांनी जुदेवांच्या मुथींत नाका जाल्लें जेजू विशयांत अपराध घाल्ले. अपराध तांच्या मुथींत घाल्ले. जेजू एक पातकीम ताणें ओलायलो. ताणें गुण केले वय, पूण तो बरो मनीस न्हय. तो देवातावन आयिल्लो मनीस न्हय. ताका देवातावन आयिल्ली सकत ती न्हय. देंवसारांक ताणें धांवडायलें. तो देंवसाराच्या मुखेली भेलच्या मुखांतर देंवसार धांवडायता म्हणलें. कसली बरी करणी. ती एका बऱ्या मनशातावन आयिल्ली न्हय, देवाच्या मनशातावन आयिल्ली न्हय म्हणून तांणी दुदेवांच्या लोकांच्या मतीन घालें. आनी लोकांच्या मतीन कितें जावन नासलो? तो नियमशास्त्र पाळनासलो, कानून पाळिनासलो, देवनिंदा उलयतलो. तशें लोकांच्या मतीन तो एक बरो मनीस न्हय. तो देवातावन आयिल्लो न्हय म्हणून तांच्या मतींत घट्ट रावपाचें. तशें पळया, तशें जेजू मेलो. लोक सोडा, ताची शीस, ताचे शीस ताचेर दुबावली. इतलें पुरा वयतांनी जायते असर्यां केल्ली, जायती शिकोवन दिल्ली, जाल्यारय एकलो शीस सोडल्यार उरले सगळे शीस ताका पळोवन धांवले. म्हळ्यार तांकां जेजू देवातावन आयलो गी ना म्हणलो दुबाव आसलो, खंडीत जावन, ना जाल्यार ताचे सांगात ते आसता आसले. आनी अशें आसता कशें? जर तर जेजू जिवंत जावन नासलो, कोण ताचे विशीं उलयता? हाच्या वंजेलांत आमी पळयता जेजू जिवंत जाल्ले ती जेजू शिसांक दिश्टी पडटा. आनी ते हांव जिवंत जाला म्हणजे तांकां आपुणूक म्हणजे हात पड, हांव मेल्लें न्हय, हांव नीस जावन जिवंत जाला, म्हणजे हात पळया, पांय पळया म्हणून. तितलेंच न्हय, तो तांच्या सांगाता जेवता
मसली कथा पळया जेजू नीज जावन जिवन जाला आनी शिसांनी ताका प्रत्यक्ष पळयला आनी ताच्या उपरांत जेजू जिवन जाला म्हूण खात्री जाता जेजूक जिवन जेजू मेळ्ळ्या उपरांत सगळ्यान ताणें जेजूची बरी खबर प्रगट केली, धैर्यान प्रगट केली. येदोन म्हणून भिवून आसले ते पूण जेजूक जिवन जेजूक मेळ्ळ्या उपरांत कोणूक ताका आटकळ करूंक साथ दिनातले. आनी हाच्या पयल्या वाचपना पळयता हांव जेजूच्या नांवान जुवावणान पेद्रून एका तोंड्याक गूण केल्लें आनी तांकां कैद केलें. तो तोंडो आनी ताका विचारलें सभे मुखार तुमी कोणाच्या नांवान आनी कोणाच्या पदवेन हें केलां म्हणून बरी करणी केली आनी तांकां विचार केलो, तांची तणकी केली. पूण हे शिस तांच्या भावार्थान इतले गट आसले की कित्याक जेजू तांणी प्रत्यक्ष पळयला सगळ्या सभे मुखार अधिकारा मुखार. तो एक अधिकार कैदी जावन आसतना तसो एक अवकाश करून जेजूची बरी खबर थंयच अधिकारा मुखारच ताणें प्रगट केली. जेजू जिवन जाला आनी जेजू शिवाय ह्या संवसारांत सोडून हाडचें आसलें दुसरें कसलेंच नांव ना म्हणून जेजू फकत जेजू जावन आसा सडवंदार म्हणून ताणें प्रगट केलें. पळया मोगाचें न्हू आमी आज क्रिस्तांव जावन आसात हाका कारण जिवंत जेजूक आमी प्रगट करूंक आमच्या जिणेमार कशें शिस जेजूक जिवन जेजू मेळ्ळ्या उपरांत जेजू जिवन जाला म्हणून तांकां समजल्या उपरांत सगळ्यांक ताणें प्रगट केलें. तेजे उतरांनी करण्या मारिफात आमी आमच्या जिणे मारिफात मयमकाच्या जिणे मारिफात उतरांनी करण्या मारिफात जिवन जेजू प्रगट करूंक जाय आनी जिवन जेजू बरी खबर प्रगट करूंक ही कृपा आमी मागया. आमी स्वीकार करून पावन कर भेटोनी आमची स्वीकार कर पावन कर कानिकी आमची मोगासो रुखासा तुका भेटोची सर्गीच्या दिव्यांनी भरजीनी आमची कृपादी जियोच्या जिनी मोगाची. म्हज्या भाव भयणो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पददार देवा बापाक मानतात असलें सांवण मागात. हे तुमच्या तांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्रच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घे. प्रितीच्या बापा पास्काचो गोड संभ्रम म्हणून ही दानां हाडून आमी तुका ओपून दिता. तूं ती बदलून सगळ्या वरणी वर्तें देणें तुजेंच जिवीत आमकां दितालोय म्हूण आमी जिव्या भावार्थान सत म्हणटा. हें पवित्र देणें घेणें संपूर्ण सुफळ कर आनी संवसाराच्या उंदवण्याक पाठ करून सर्गींच्या अत्रेखाणी आमची काळजां आसूं दे. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सौवे आसो तुमचे सौवे आसो आमची काळजां उपारोया. आमी ते सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा सोया. वय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखणी वर्थ्या दाभाजन आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. तसो तो दुलोब निरापराधी मेंढरो संवसाराचें पाप करता. तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणासून नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सळ दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार.
Povit, 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 दळबरांचो सर्वेस तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान, पूण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, पूण सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्यांत धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस मरून सुवेच्या हातीन ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तूं मोडलो, तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी घेयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच पुढे जेवण जातस ताणें कास घेतली. तुका 9व्या दिन वाचलो. ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. 9व्या निसासनी कराराचें रगत पातकांच्या बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bhavat sagat pagatuya. Suyache tuje मन आम्ही संभ्रमता. तुझे पुनर्जीवन पो आम्ही प्रगटता. तुझ्या इन्यान सोम्या जेजू आम्ही बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो बुंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत आमी सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पसळीत मुखामळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां म्हणल्यार देवाचें मेळ सांगता. भगवन जुजे तिजो पोथी, भगवन धम दोथाम आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद वेधार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडुंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना थेर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज घालय आनी आमचे सुकलेल्या बक्षीत थांब तशें आमची पातकां वगस आनी आमकां थाळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबसकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडुंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान एकट्याल्यांक आमकां
तुज्या उदारका कोतीनं सर पातकांतली सोडय आनी सर आकंदांतलें वाटय. कित्यारास वडकी पदवी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदो थांबळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घालप आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संसाराचे पाप काडटा ती. शिळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सत सुभागे. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व उपरास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका. आमेन. स्वादिक जेजू तुका वंदिता. भक्ती परे तुका जेजू सुनर्गा देता. सोमी देव मुजो सोडवंदार मुजो आयलाय मुजे घरी जावं सैरो. पातकी हांव तरी इजालाय मुजो तुजे तसलो मेळचो ना दुसरो. काळजांत आशा स्वादिक जेजू तुका वंदिता. भक्ती परी तुका जेजू सुनर्गा देता. मेजून जावचें ना तुजे सरूपकार. लागताय म्हाका सदां तूं मोगार. भक्ती मागता हांव जावं तूं उदार. जीवन मुजे धन्या कर रंगन. काळजांत आशा स्वादिक जेजू तुका हांव वंदिता. भक्ती परी तुका जेजू सुनर्गा देता. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा दयाळेन तुवें आमची सोडवण केली तर दयाळेन आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली तशेंच ताच्या पुना जिवंतपणाक लागून
तुवें आमकां दिल्लो संतोषो निरंतरी सांबाळ जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो. सर्वपदी दादी बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येत क्रिस्ताच्या शांती तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे गोड उपकार. हालेलुया हालेलुया. Alleluia, alleluia, Krismornantlo जीवन झाला. आणि केलीस मोरा सोना, पास्काचे ते सकाळी, शिरा लोटले ते वेळी, अंकातूस पाटलो सूर्योदयलो, जेजू पुनर्जीवन झालो. संसारार प्रकाश मागलो. Alleluia, alleluia, Krismornantlo जीवन झाला. आणि केलीस मोरा सोना. मुखार पुता सोवेल, आमकां बरी आशिर्वादी आमकां. मदत दिवसाची गुरवे आमची दुआ आमच्या दिसवनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.